राज्यसभेचो खासदार जावपाक तेंको दिल्ल्या खातीर कलंगूटचो आनी शिवोलीचे आमदार मायकल आनी डिलायला लोबोचे तशेंच सगळ्या कार्यकर्त्यांचे उपकार मानले। तशेंच दर एका मतदारसंघात भेट दिवन तेंको दिल्ल्या कार्यकर्त्यांचे उपकार मानतलो अशें नव्यान नेमिल्ले राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेन सांगले। शेनवारा पर्रा वाठारांतल्या सिद्धिविनायकाच्या देवळांत वचून आशीर्वाद घेतल्या उपरांत तो उलयतालो। आज हांव राती गोंयांत पावलो आनी आज हांव आमचे आमदार मायकल बाब लोबो तशेंच दिलायला लोबो तांच्या घरा जाल्लो तांकां धन्यवाद दिवपाक आनी आमचे हांगासले सगळे पार्टीचे कार्यकर्ते आमचे वेलविशर सगळे पंचायत सगळेच जाण हांगा आयले आनी तांकांय सगळ्यांक जाणांक म्हाका विश करपाक जाय आसलो। हांवें म्हणलें की हांव हांगा येता आनी तांचे कडल्यान सगळ्यांनी म्हाका शुभेच्छा दिल्ल्यो आसा। हांव आमचे दोनूय आमदार मायकल लोबो दिलायला लोबो आनी आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष कलंगूटचे कानोळकर आनी आमचे संपूर्ण टीम सगळे दोनूय मतदारसंघातले कार्यकर्ते हांकां हांव धन्यवाद दिता कारण तेंच्यो शुभेच्छा सगळ्यांनीच म्हाका दिल्ल्यो आसा। शिवोली आमी परत सेपरेट वचचे कारण आज आमी कलंगूट अशें म्हणिल्लें आनी हांगा आयले त्यामुळे दोनूय मतदारसंघातल्या सगळ्या लोकांचे आभार व्यक्त करता आनी तशेंच दोनूय आमदारांचे तेंच्यांनी नॉमिनेशनाक लागून म्हज्या फाटल्यान उबी रावली आनीक सतत प्रोत्साहन दिलें आनी ताका लागून तांकांय हांव धन्यवाद दिता आनी खास करून सगळ्या मिडियाय जांच्यांनी प्रत्येक वेळाचेर मागीर ती शपथ विधी आसत किंवा बाकीच्या विशयाचेर बऱ्या तरेची पब्लिसिटी आनी दिल्या कारणान तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद। मोस्टली सगळे कडेन हांवें ठरयल्लें आसा कारण आतां पार्लिमेंट 11 ऑगस्ट पर्यंत चलतलें आनी त्यामुळे फक्त 2 दीस मदीं येतकच मेळटा आज आनी शेनवार आनी आयतार आज आनी फाल्यां कितें जाता तें करप आनी मागीर फुडें उरलेल्या सगळ्या मतदारसंघा भितर वचप मेळप आनी त्या प्रमाण पयलो म्हाका दिसता म्हजो पयलो कार्यक्रम दिल्लीच्यान येतकच मायकलाच्या आनी दिलायलाच्या घरा जाता आनी ताका लागून थँक्यू। A proud moment for all the people of Parra and people of Goa at large. हांव प्राऊड मुवमेंट कित्याक म्हणटा अशें पयलेच फावटी आमचो सदानंद शेट तानावडे जो MP जालो राज्यसभेन आनी MP जाताना जेन्ना तेणें फॉर्म भरले सगल्यांक कडेन गेलो सगळ्या आमदारा कडेन गेलो रुलिंगा कडेन आनी ऑपोजिशना कडेन आनी ऑपोजिशनान तेका कॅन्डिडेट घालूंक ना अशें पयले फावट जालें आनी कित्याक घालूंक ना की तेजो स्वभाव तेजे वागणूक तेजे हंबलनस आनी तेजें काम करपाची जी स्टायल आहा ही वेगळीच आसा आनी तेणें जो अध्यक्ष म्हणून गोंयान काम केलें पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी म्हणून काम केलें कार्यकर्तो म्हणून काम केलें भारतीय जनता पार्टीचो अशें काम तेजें आख्खे गोंयच्या लोकांनी पळयल्लें आहा आनी तो प्रत्यक्षान सगल्यांक विजीट दिवन प्रत्यक्षाच्या घरा विजीट दिवन आमदारांच्या अशें तांकां दिसलें की आमी तेका बिनविरोध हाडया आनी तशें जाल्लें आहा। फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा राज्यसभा MP has been elected unopposed and it is a proud moment for all of us as Goans.